नमस्कार, गोवा टुडे तुष्म बरोबाचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली देवळां दायज स्मारकां परत उबी करपाचे दिशेन हालचाली सुरू। पुरातत्व खाते करता वळेरी गोंयांत 1000 भर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसपाचो अदमास। काँग्रेसीचो स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम, प्रभारी दिनेश गुंडूराव फाल्यां सोमारा गोंयांत प्रदेश अध्यक्ष पाटकर, कार्याध्यक्ष युरी, जिल्लो अध्यक्षांचे इंडक्शन, वेंचणुकेचो जाव येता पंचनामो। पाकिस्तानी संसदेत मध्यानराती सत्तानाट्यात अविश्वास पास करून इम्रानाक देंवयलो। विश्वास मत वगडायल्लो पयलो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाता नवो प्रधानमंत्री। कोलवाळे जेलीची दारां फिल्म मेकरांक उक्ती। जेलीत करूंक मेळटली फिल्मांची शूटिंग। गोंय सरकाराचो फिल्म मेकरांक बावटो। कोलवाळे जेलीक येणावळ। तमनाराचेर सरकार सांगतालो तोच पर्याय सुप्रीम कोर्टात। मडगांवां वेस्टर्न बायपास जाय थंयच स्टील टार। उदक सांबाळून वापरात। 16,000 मायल्स गेल्यार बिलां, पीडब्ल्यूडी मंत्री उलयलो। बुस्टरांचो स्टॉक उणो। ट्रेनिंगाचे तंत्रीक गजालींचेर 18 वर्सां वेल्यांचो आयतारचो बुस्टर डोस उरलो। सरकाराचे रजाव। हॉस्पिटलां रावता वाशिनांचे नवे रेटीक 2-3 दिसांक सुरू। पाम संडेन क्रिस्तावांच्या लेंट म्हयन्याचे पवित्र सप्तक सुरू। मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्रायडे, इस्टर संडे मेरेन पवित्र सप्तक। इगर्जींनी बेसांव। रामनवमी जाली। अयोध्या धरून देशभरात गोंयांतूय राम जल्माचे मोठे सुवाळे। पणजे भाटल्यान, कोलवाळे, काणकोण पर्तगाळी राम जल्माचे उत्सव। आज राम जन्म। आता खबरो विस्तारान। पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली देवळां, स्मारकां परत उबी करपाचे दिशेन हालचाली सुरू। पुरातत्व खात्याचे ते दिशेन काम सुरू। मुख्यमंत्र्यान बजेटात ह्या प्रकल्पांक 20 कोटी जाहीर केल्यात। पुरातत्व नोंद नाशिल्ल्या पोन्न्या अशा देवळां, स्मारकांची वळेरी करपाचे काम चालू जालां। खात्याच्या अदमासा प्रमाण अशे 1000 भर सुवाती आसुये वळेरी जाली काय फुडले पाव। आमची प्रार्थना स्थळां, आमची गिरेस्त संस्कृती दायज प्रतीक जावन आसा। गोंयभर विविध वाठारांनी आमकां अनेक देवळां भग्न आनी उपेक्षीत स्थितीत दिसता। पोर्तुगीज राजवटीत सांस्कृतीक केंद्रां उद्ध्वस्त करपाचो शिस्तबद्ध यत्न जाल्लो। ह्या उपेक्षीत वास्तू आनी देवळांचे पर्यटनाच्या विकासाच्या दृश्टीन पुनर्जिवीत आनी पुनर्निर्माण करपा खातीर आमी 20 कोटीची आर्थीक तरतूद करता। ॲक्च्युली ही जी देवळां आसा ती दुसरे कडेन ऑलरेडी बांदल्या, पूण ज्या जागेर जी देवळां मोडल्या थंय जर आमचे परत कितें उबें करतात जाल्यार आमी ताका हातभार लावप हें आमचें तुम्ही होकार दिता हांकां। ऑफकोर्स आमची जी देवळां मोडून पडल्या तो जागो तसोच आसा आनी त्या जाग्यार आमचे पुर्वजांनी जें कितें केल्लें तें सांबाळप हें आमचें कर्तव्य। गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जेन्ना आपल्या दुसऱ्या टर्माचे पयले बजेट मांडलें तेन्ना एक प्रॉमीस केल्ले बजेट स्पिचान की गोंयचे जे थोडे मॉन्युमेंट्स आहा, थोडी टेम्पल्स आहा स्पेशली जी मोडलेली पोर्तुगीजाच्या काळान बी उद्ध्वस्त केल्ली ती परत रिस्टोर करपाचे। ते कशें कितें फुडें वयतले हें जाणून घेवपाक आमी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान येयला आनी आमच्या वांगडा आहा एसिस्टंट सुप्रिटेंडंट आर्किओलॉजिस्ट वरद सबनीस। तेजे कडल्यान जाणून घेया कशें कितें फुडें वयतलें। ते बजेटान जे प्रॉमीस केल्ले पळय न्हू तेजे बद्दल डिपार्टमेंटान तेजे उपरांत कितें काम स्टार्ट बी केलां। We received instructions from the office of Honorable Chief Minister to prepare extensive list of such monuments which were destroyed during Portuguese regime, and to have that extensive database we have initiated the work carrying out survey of all those monuments which suffered during the Portuguese rule, to see that we have an extensive list of all archaeological sites, monuments and antique objects which are there in the state.
we need to have such database, and on the lines of National Mission on Monuments and Antiquities, where the database of such archaeological objects and monuments is carried out by central government. On same line, we want to have a database of all such archaeological monuments, and based on this database, further instructions will be sought from higher authorities. But to carry out restoration of all such monuments which were destroyed during Portuguese time, we need to have this database, and the work to create such database has begun. There are thousands of heritage structures which are scattered in all the villages and urban areas of Goa. So far we don't have extensive list and documentation of such monuments. So with the initiative taken by higher authorities of this government, we intend to have this database also, and further course of action, especially about restoring the old monuments which were destroyed, will be based on this database only. पयलीं डेटाबेस तयार पयली करता database तयार करतलो. तेजे उपरांत खंयचे रिपेअर खंयचे रिस्टोर करपाक ते सगळे मागीर ठरतात. Yes, the extensive database and report will be submitted to higher authorities for further instruction. We are in process to apply for funding and also support from National Mission on Monuments and Antiquities by Archaeological Survey of India, Government of India. So, based on the kind of support what we receive, the future course of action will be initiated, and it will take few months to come up with the तुमची टीम्स कामाक लागल्यो. Yes, we have informally started our work, but formally it will take some time. जे बजेट प्रॉमिस मुख्यमंत्र्यान केल्ले ही देवळां जी पोर्तुगीज रिजिमान जे आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आशिल्ले मोन्युमेंट जे काबार जाले, स्पेशल देवळां मोडलेलीं ती रिस्टोर करपा खातीर जे बजेट प्रॉमिस केले जे काम सुरू जालां हें आमकां वरद सगळ्यांक कळ्ळें. ते सद्या पयलीं इन्व्हेंटरी तयार करता. अशे खुबशे मोन्युमेंट जे लिस्टान ना, जे नोंद ना, तेंची खंयच नोंद ना, तेंचे पयलीं इन्व्हेंटरी तयार करता आनी तेजे उपरांत फुडलो प्रोसेस जातलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. प्रदेश काँग्रेसीची नवी टीम फाल्यां सोमारा ताबो घेता. पणजे इंडक्शन सुवाळो काँग्रेसीचो स्ट्रॅटजिस्ट पी चिदंबरम आनी प्रभारी दिनेश गुंडूराव दोगूय सुवाळ्याक आसतले. आमदार दिगंबर कामत, मायकल लोबो आनी आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचे हजेरेंत सुत्रां सुपूर्द करपाचो सुवाळो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण वेंचणुकेचे हारीचो पंचनामोय जावं येता. पाकिस्तानाचे संसदेत मध्यान राती मेरेन चलिल्ले सत्ता नाट्यात निमाणे अविश्वास पास करून प्रधानमंत्री इम्रानाक देंवयलो. अविश्वास ठरावाचेर सरकार पडिल्लो तो पयलो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री. आदलो प्रधानमंत्री नवाज शरीफाचो भाव शहबाज शरीफ विरोधकांचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार. सांजे प्रधानमंत्र्याक उमेदवारी दाखल. सोमारा संसदेत नवो प्रधानमंत्री. गैलरी में तशरीफ रखें. गैलरी में तशरीफ रखें. $174 members have recorded their votes. तशरीफ रखें. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो. इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा. इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा. अवाम की ताकत से आएगा. 2/3 से आएगा. बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें. कांय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या वॅक्सिनेशन केंद्रांनी बुस्टर डोस कमी आसात. स्टाफाची ट्रेनिंग उरल्या अशे गजालींक लागून आयतार सावन सुरू जावपाचो 18 ते 60 वर्सां वाल्यांचो बुस्टर डोस उरलो. हॉस्पिटला कडेन उलोवप चल्लां. 2 ते 3 दिसांत सुरू जावं येता म्हूण हेल्थाचो इम्युनायझेशन ऑफिसर दोतोर राजेंद्र बोरकाराचें रजाव. दोतोर साळकार म्हणटा वाशिनांचे रेट नोटिफाय जावना.
18 ते 59 वर्सां पिराये मदली जे लोक आसात तांकां बुस्टर डोस दिवपाचो कार्यक्रम खरें म्हणजे 10 तारीख म्हणजे आज संडे 10 एप्रील 2022 ह्या दिसा सुरू जावपाचो आशिल्लो. बट फॉर सम टेक्निकल रिजन्स लायक सम ऑफ द प्रायवेट CVCs कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर्स तांचे कडेन वॅक्सिन्स कमी आसात, तांचे ट्रेनिंग मातशें जावपाचें आसात आनी सम अदर टेक्निकल डिफिकल्टीज दीस प्रोग्राम हॅज नॉट टेकन अप इन गोवा ऑन 10th एप्रील 2022 दॅट इज टुडे. आमचे सगळ्या प्रायवेट CVCn कडेन उलोवप चालू आसा. मे बी विदीन 1 or 2 days वी शूड बी एबल टू रोल दीस प्रोग्राम डावन. सगळ्यां कडेन परत एकदां मागणी आसा की ज्या दिसा हें सुरू जातलें त्या दिसा परत एकदां आमी सगळ्यांक सांगतले हो डोस फक्त प्रायवेट हॉस्पिटलांनी मेळटलो आनी दीस इज अ पेड डोस. ह्या डोसा खातीर प्रत्येक मनशाक 386 रुपया मेजचे पडटले, पे करचे पडटले. ही nominal fees will be taken as the cost of the vaccine and the service charges. सरकार तमनार प्रकल्पाविशीं सांगतालो तोच पर्याय सुप्रीम कोर्टाच्या निकालान दिला म्हणून PWD मंत्री निलेश काब्राल सांगता. NGO खंय हो प्रकल्प नाकाच म्हणटाले. वेस्टर्न बायपास जंय गरज आसा थंयच स्टील टार करतले. 16,000 लिटर मायज उदक वापरतल्यांकूच खंय बिलां आयल्यांत. आदलो वीज मंत्री आनी PWD मंत्री काब्राल उलयलो. हांव तेच सांगतालो जे सुप्रीम कोर्ट सांगला ही लायन जाय की आमी सांगलें की 110 kVA लायन काडटा आनी थंय घालता आमी सांगलेलें, पूण फॉरेस्टान ते सांगलें ना हे पार्काक म्हत्व चड आसता, रिजर्व फॉरेस्ट मागीर अशें करून तेंची कॅटेगरी आसता. तेणी ती डायवर्ट करपाक लागले, हांवें डायवर्ट करपाक लागून आसलो. आनी आज जे हांवें सांगलें हीच गोश्ट जाल्ल्या. हेणी सांगलेली न्ही, हेणी सांगलें की अशी लायनूच घालपाक जायना म्हणून. आनी लोकांक जे दुशापळ करपाचो प्रयत्न जे थोडे NGO करता पळय ही लायन आमी सरकारान सांगलेली तीच जाल्या. आज सुप्रीम कोर्टान तेच मान्यता दिल्या. आनी पयलीं जर आमी जो प्रपोजल आशिल्लो तोच प्रपोजल म्हणजे 5 वर्सां पयलीं प्रपोजल आशिल्लो तोच प्रपोजल आज जाल्लो आसा. लोक म्हणटा तशें मडगांवचो सगळो वेस्टर्न बायपास स्टिल्टार जावंक शकना. जंय गरज आसा थंय स्टिल्टार करतले. जे माती घालता ती माती टेम्पररी घालता कित्याक एप्रोच रोड करपाक. मागीर पावसा पयलीं तेका आतां जर ते बंद जालें न्ही जाल्यार आनी त्रास जातले. ती माती काडपाक जाय आनी काम चालू उरपाक जाय. आनी जे म्हाका खूब जे फोन करता जी कोण ती आमचे कोर्टान गेल्ली प्लस बाकीचे फोन करता पूण टॅक्निकली जे आसा जे करपाक जाय ते भशेन ते काम करतले तितलें हांव आश्वासन दिवंक शकता. जे सायंटिफिकली जेणे स्टडी करून 100 इयर्साचे सगळे स्टडी म्हजे कडेन हांवें घेतल्या आनी तेणी ते सजेस्ट केल्लें आसा तेजे भशेन ते काम जातलें. अशें तशें कितें जर चेंजीस जाय हांव ताका परतून कन्सल्ट करून ते कितें चेंजीस करपाक जाल्यार मागीर हांव लक्ष घालतलो. उदकाची बिलां आयल्या ती 16,000 लिटर मायज वापरतल्यांकूच. लोकांनी उदक सांबाळून वापरचें. आमी जे उदक वापरचे हांवें म्हाका कळलां की सीन आनी तेजे सगळ्यांनी सांगलां की उदक एक घराक कितलें लागता ते भशेन ते कॅल्क्युलेट करून 16,000 लिटर फ्री दिल्ले. आनी आज जे म्हाजे मतदारसंघात परतून सांगता 40% लोकांक बिलां येवना कित्याक 16,000 लिटर कमी जाता ते यूज करता. जे बोवाड करता ताका 16,000 लिटरा वयर येयल्ले आसा. 16,000 लिटर कमी वापरलें ताका बिल येता तेजे एक शब्द ना. म्हाका सरकाराकूय देव बरें म्हणना आनी कांयच म्हणना. पूण जाका बिलां चड येयल्या ते उलयता आनी तितून भितर चड येयला तो विशय ताका जो ब्रॅकेट आशिल्ले म्हणजे खंय तरी जे पयशे आसा ते चड जावपाक लागला. सो तेजेर हांव विचार करता CM कडेन विचारता आनी मागीर बसता. पूण हांव लोकां कडेन विनंती करता की ताका लागून ते बिल दवरनाका ते इंट्रस्ट लागतलो. सो ते बिलाचें कितें आसा ते 50% भरा ना 100% भरा पूण भरा. आनी जे मागीर रिविजन जावन कितें करपाक जाय ते CM कडेन उलोवन आमी करया. पूण एकूच मागणी करता की लोकां कडेन की उदक सारकें सांबाळून हो विशय आसा टू कन्जर्व वॉटर नॉट टू वेस्ट वॉटर. स्टुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपर स्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. कोलवाळे जेलींतूय आतां फिल्मांची शूटिंग जातली. गोंय सरकारान रिअलिस्टीक फिल्म करपाक सोदपी फिल्म मेकरांक कोलवाळे जेलीची दारां उक्तीं केल्यांत. कोलवाळे जेलींत फिल्म शूटिंगाक बावटो दाखयतना सरकारान चडांत चड फिल्म मेकर गोंया कडेन आकर्शीत जातले हाची तजवीज केल्या. फिल्म मेकरांक बरो पर्याय मेळटलोच आनी कोलवाळे जेलीक
येणावळ. फिल्मांनी जेलीतले सीन स्टुडियोत शूट जातात, मात तातूंतल्यान फिल्म मेकरांक सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा तें मेळना. खऱ्या जेलींनी शूटिंग करूंक मेळूंक जाय अशें चडशा फिल्म मेकरांक दिसता. गोंयांत फिल्मांच्या शूटिंगाक बऱ्यो सुवाती आसात. देशी विदेशी फिल्म मेकर गोंयांत फिल्म शूटिंग करतात. आतां सरकारान तातूंत आनीक एक भर घाल्या, कोलवाळे जेल. फिल्म रिअलिस्टीक दिसपाक जाय म्हूण यत्न करपी फिल्म मेकरांक गोंय सरकारान कोलवाळे जेलीची दारां उक्तीं केल्यात. आतां कोलवाळे जेलींतूय फिल्मांची शूटिंग करूंक मेळटली. कोलवाळे जेलीचे गेट नंबर 1 आनी गेट नंबर 2 ह्या सुवातींचेर फिल्मांची शूटिंग करूंक मेळटली अशें घर खात्याचे सार्वत्रिक प्रशासन विभागान काडिल्ल्या नोटिफिकेशनात स्पश्ट केलां. फिल्म मेकरांक शूटिंग करपाक आदी आयजी प्रिजनाचें परमिशन घेवचें पडटलें. उपरांत दिसाक 10,000 रुपया वा आदेसाक 5,000 रुपया भरचे पडटले. शूटिंगाक येवपी क्रू मेंबरांनी खंयच्याच कैद्यां कडेन संपर्क करपाचो ना. तशेंच जेलींतले दिसपट्टे कामांत आडखळ येवपा सारक्यो गजाली करप ना अशें स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बटवाडी कोरगांव दोंगरार एका रशियन फॉरनाची बॉडी सापडल्या. पिराय 40 वर्सांची. 15 साली बेपत्ता आशिल्लो. बॉडी सामकी कुसल्या. सकाळी गांवच्यो बायलो दोंगरार गेल्ले कडेन बॉडी दिसली. तांणी गजाल सोमतीच गांवच्या लोकांच्या आनी पुलिसांच्या कानार घाली. पुलिसांनी पंचनामो करून चौकशी सुरू केल्या. आमी रानान चुरणांक येतात. वर्सां तशी चुरणां लागतात. आमी तशी रानांसून चुरणांक भोंवतालीं. इतल्यान म्हाका डेड बॉडी कोणाची दिसली. म्हणजे बॉडी म्हणून आमी नकळो आसली. कितें प्लास्टीक कुत्रे गेले म्हणून हांव पळोवंक गेलें जाल्यार थंय बॉडी कशी दिसली म्हणून हांवें ते क्लिक मारलो. मोबायल आसलो म्हाजे कडेन. क्लिक मारलो आनी घरा कडेन जाणट्यांक सांगलें. ते जाणटे येयले आनी पळोवंक लागले जाल्यार पळयता जाल्यार खरेंच ते बॉडी आसली. ती आतां आमी पुलीस कंप्लेंट केली. पुलीस येयल्यार, रिपोर्टर येयल्यार ते चेक करतात आनी कोणाची बॉडी कोण कितें तो कित्याक सांग तो आख्खो डॅमेज जाला आनी कुसलेल्या भशेन आनी वासूय येता. सो सगळे जाण येयल्यार आनी पळयतात पूण कोणाची बॉडी कोणाची कितें तें आमी कांयच खबर ना. रानान आहा. सोंपला तो रशियाचो नागरीक. 40 वर्सांचो. बटवाडी कोरगांवां भाड्याच्या रुमांत रावतालो. फाटले 16 दीस खंय तो मिसींग आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हायगेमणी. तोड्डा पर्वरेंत 2 वर्सां फाटीं विलास मेतराक लासून मारपाच्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी अल्ताफ यारगट्टीक सुप्रीम कोर्टान जामीन दिलो. हे केशीचे मेरिटाचेर कमेंट करिनासतना जामीन दिला म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. अल्ताफाक उत्तर गोंयांत प्रवेश बंदी घाल्या. ट्रायल आसता तेन्नाच खंय ताणें उत्तर गोंयांत वचपाचो. तोड्डा पर्वरे ऑक्टोबर 2020 विलास मेतराक लासून मारपाच्या प्रकरणात 7 जाणांचेर आरोप निश्चित जाल्ले. तातूंतलो मुखेल आरोपी अल्ताफ यारगट्टीक सुप्रीम कोर्टान सशर्त जामीन दिला. अल्ताफ 18 म्हयने जेलींत आशिल्लो. अल्ताफाक जामीन दितना कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. मुखेल आरोपी कडेन बरे संबंदाच्या आदाराचेर अल्ताफाक केशींत धरला बचाव पक्षाचो दावो. कटाचो आरोप आशिल्ले शैलेश शेट्टी आनी खयाज शेखाक हायकोर्टान आदींच जामीन दिला. केशीचे मेरिटाचेर कमेंट करिनासतना सुप्रीम कोर्टान ऑफ दिली. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा वस्तुस्थिती आनी परिस्थिती पळयल्यार ट्रायलीक वचपाक अल्ताफ डिटेन्शनांत जाय अशें दिसना. प्रकरणांतली एकूण तथ्यां आनी परिस्थिती तशेंच आरोपांचें स्वरूप पळयल्यार अल्ताफाक उत्तर गोंयांत एंट्री दिवंक जायना. ट्रायली वेळारूच ताका उत्तर गोंयांत प्रवेश करूंक मेळटलो. ताका खंयच्यो नेमवाटी घालप ते आमी ट्रायल कोर्टाचेर सोडटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आंब्यांचो सीझन सुरू. हापूस, मालदोस, मानकुराद मुसरादाची मार्केटात एंट्री. मात विचारूंक गेल्यार उजो. डझनाक 800,000 नवोच आशिल्ल्यान सध्या सामानांच्या पर्सी भायर. फाटल्या दिसांनी पडिल्लो अकस्मात पावस माल पडलो म्हूण आंबेकार सांगतात. पीक पावस वाऱ्यान पेड्ड्यार हवामान जाग्यार आयल्यार एप्रिला उपरांत रेट देंव येता. खासा रिपोर्ट. मालदेस आहा, मुसराद आहा, आपूस आहा, मानकुराद आहा. आतां सध्या अजून पूण म्हारग आहा तरी पूण त्या पावसान आमगे सगळें गेलें. हे फाटी 2-3 पाटी पावस जालो, वारें येयलें, तेणें चडशें आनी काबार जालें. आंब्या रेट तुगेलो 800 आहा, 600 आहा, 700 आहा. मानकुराद आतां 2000 आहा, 1500 आहा. आनीक एक एप्रिलाच्या 25 तारखेच्यान दिवतली. हय बरी दिवतली. म्हणजे 400-500 मीच आसतातलो. ह्या वर्सा लोकांक इतलो सवाय आंबो मेळटालो खावपाक
आमकां सुद्दां उमेद जाल्ली ह्या वर्सा भरपूर सवाय मेळटलो म्हणून. पीक भरपूर येयल्लें. आतां डेली म्हयन्या पावस पडत आसा. जानेवारी पडलो, फेब्रुवारी पडलो, मार्चाक पडलो, एप्रील म्हयन्याक आतां 2-3 पडलो. आतां कितें जाता तें देवा खबर. आतां कमी जाल्लो रेट. आतां लोकांक एक 800 रुपया 1000 रुपयान डझन खावपाक मेळटालो मानकुराद. तो आतां गॅप पडला. आतां गॅप पडलो म्हणटरीक आतां चड येतालो पळय आतां कमी येवपाक लागलो. तरी आसतना मेळटलो लोकांक खावपाक. तोरां भरपूर येयल्या. तोरांक इफेक्ट जावना वेदराचेर. पावस पडलो तोरांक इफेक्ट जायना. मानकुरादा आमोक रोखडो इफेक्ट येता. वेदर चेंज जाल्ल्या कारणान मातसो हें जाता आनी 50% आमो डॅमेज जाला म्हणून. आनी आयच्या पावसाक जर सामकें हें जालें पडलें बरो आसलें आंबे जावपा सारके आसले खावपाचो लोकांक आसलो पूण पावसान सामको डॅमेज केला आमो. 50% आमो डॅमेज केला. क्रिस्तावांच्या लेंट महिन्याचे पवित्र सप्तक सुरू. आज पाम संडे सावन पवित्र सप्तक. पाम संडे म्हळ्यार इस्टरा आदलो दिमाणो आयतार. ह्याच सप्तकात मॉन्डी थर्सडे आणि गुड फ्रायडे पाळटात. पाम संडेक इगर्जींनी खासा मिसा जातात. इगर्जींनी दिल्ले पाम म्हळ्यार माडाचे चुडीत भावीक घरांनी व्हरून दवरतात. इस्टर संडेन सप्तक सोंपता. आयज पवित्र सुबेक एक खिरीत म्हत्वाचो दीस. कित्याक आयच्या आयताराक थावन आमी पवित्र सातोड्यान भितर सरता. आनी हे पवित्र सातोड्यान भितर सरता तेन्ना आमी जेजूच्या जेजूच्या जयजयकाराचो नारे गाजोवन भितर सरता. जेजूचें कोश्ट आसा तेंगा जेजूचें मरण आसा आमी समोर उक्तल्या. परतून आमी जेजूचें खरें जैत आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा दिसा पळोवंक मेळटलें, नियाळूंक मेळटलें आनी भोगूंक मेळटलें. आज संवसारभर कातोलीक पवित्र सभा ताळयांचो आयतार मनयता. आमी ताका म्हणटा पाम संडे. आनी आजतान आमी ह्या आयताराक सुरवात करून पवित्र सातोड्यान होली विकांत भितर सरता. आमकां आयचो दीस व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस. आमी उगडास कोत्ता जेजू जेरुजाल्यान भितर सरलो. सोडवणीचें काम सुरू करून कोस सोसूंक, मरूंक आनी जिवोन जावंक. हो पास्काचो गूट. आयतारा राम जन्म जाली. पुराय देशात आणि गोंयांतूय सकाळ सावन रामाच्या देवळांनी राम जल्माचे सुवाळे जाले. अयोध्येत मोठो उत्सव. दनपरां 12 राम जल्माचो सुवाळो. रामनमीक बाल रामाची मूर्त पाळण्यात घालून उत्सव सुरू जाता. पणजे भाटल्यांत म्हापशा कोलवाळे काणकोणा पर्तगाळी राम जल्माचे सुवाळे. बुलेटीन सोंपतना पळोवया राम जल्म. पर्तगाळ मठात रामनमीचो मोठो उत्सव. कोणाक विचारा की तुगेल आयडल कोण मुगे, तुगेल आदर्श व्यक्ती कोण, तू कोणाक आपल्याला आयडल पर्सन मुगे सांगता मुगे विचारा. प्रति एक लोकल तोंडारी लौकिक लोकल नाव येता. एकलो क्रिकेटराल नाव येता, एकलो हागेल नावाल येता, एकलो तागेल नाव येता, एकलो हागेल नाव येता. हांव तागेल तशी इंडस्ट्रियल जावं का, हांव तागेल तशी हे जावं का, उठू लोकल नाव येता. किंतु रामाल नाव येना. हू इज युअर आयडल म्हळ्यार श्री राम इज माय आयडल म्हणून घेणे आना. बाकी उठ्ठू लोकांना नाव येता. म्हळ्यार देवाल नाव पयली आना. उठ्ठू लौकिक विशयाचे नाव पयले येता.
किंतु निज जावन घेन आदर्श व्यक्ती कोणेय जरी असलो म्हळ्यार तो श्रीराम ताक सोन घेनो बाकी उठ लोकांक आम्ही आदर्श व्यक्ती म्हणून घेवन घेतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.